जर तर देवान आमकां दिल्ली आशिर्वाद आमी सांबाळिना जाल्यार आजकाल मगाच्यान आमच्या गांवांत वरती ग्रेस खायल्या. हांव ल्हान आसतना हांवें पळोवंक ना, कारां पळोवंक ना, बसां पळोवंक ना, इतलीं विमानां पळोवंक ना, इतलीं रॉकेटां पळोवंक ना, इतले व्हडले रुंद रुंद रस्ते पळोवंक ना, कॉन्क्रीट रस्ते हांवें पळोवंक ना, व्हडलीं व्हडलीं कॉन्क्रिटाचीं घरां हांवें पळोवंक ना. पयलीं आमकां ल्हानशा घरांत एका कुडांत 10 जाणां 12 जाणां न्हिदताल्या. आतां एका घरांत 2 जाणां 3 जाणां आसात, 4-5 कुडां आसात. घरा भितर उदक येता, घराच्या भायरच कार रावता, एक मेट चलाचें म्हण ना, उदक बांयचें वडीचें म्हण ना, गादे बेसायचे गादे कोसीचें म्हण ना, तरकारी लायचे म्हण ना, सगळें घरा भितर तरकारी तांदूळ सगळो येता. तितले पयशे आस्त बदीक आमचे कडेन आसा, पूण ती बऱ्या तरान आमी सांबाळटा ओंगी. ही ग्रेस काय, ह्यो सवलत्यो, ही टॅक्नॉलॉजी, हें तांत्रीक प्रगती आमच्या पाडावाक कारण जायत गी, जाता गी, जावन आसा गी. दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देव बरो दीस तुमकां समेजता. सांती सेम त्रिंदादीक आमी मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. समयाचे नवे आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचेय सोफे आसो, तुमचेय सोफे आसो. भोवमोगाच्यान दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक हांव नामान आनी प्रणाम पाठयतां. पुनर्जिवान जेजूची दराळ आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वेपार वैवाटाचेर, तुमच्या बेड्याचेर, तुमच्या आस्ती बदिकाचेर, तुमच्या मोगाच्या हर एकल्यांचेर हांव मागतां. हो वेळ समयाच्या हाजरपणांत आमी अर्थभरीत रितीन आमी करसुया. देखून सुरवेर एक गीत आमी गावया. दीस रात संतोशान नासता, यात्रीक पयना वाट चलता. कित्याक जी येता समी जेजू म्हजे थंय जी येता. दीस रात संतोशान नासता, यात्रेक पयना वाट चलता. की त्या देवाचो हात जिणयेंत हांव देखता. कारण ह्या संतोशाचे होय तें वर्त्या घुटाचे. की त्या बुजवणदार म्हजे थंय जी येता. जी येता, जी येता, हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जी येता. जी येता, जी येता, हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जी येता. दीस रात संतोशान नासता, अशेर वाटेन हांव चलता. की त्या बुजवणदार म्हजे थंय जी येता. काळीज भरलें पातकान नातलें म्हाका समाधान. आयकलें तेन्ना जेजू मेलो खुर्सार. ताच्या पांयांक सर पडलो, स्वादीक शांतीन हांव भरलो. आतां बुजवणदार म्हजे थंय जी येता. जी येता, जी येता, हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जी येता. जी येता, जी येता, हाल्लेलुया तो म्हजे थंय जी येता. दीस रात संतोशान नासता, अशेर वाटेन हांव चलता. की त्या बुजवणदार म्हजे थंय जी येता. दीस रात संतोशान नासता, अशेर वाटेन हांव चलता. की त्या बुजवणदार म्हजे थंय जी येता. की त्या बुजवणदार म्हजे थंय जी येता. वो पळय मोमोकळा सुमया जेजू, तूं म्हजे थंय जी येताय. तूं पुनर्जिवन जालाय आनी म्हाकाय म्हज्या जिवितांत तूं पुनर्जिवंत करताय, रुपांतर करताय, नव्यान रचताय. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमच्या सर विक्षकांचे तुजें दराळ आशिर्वाद घाल. हर एकल्यान तुज्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव फावो कर. तुजें दर्शन आमकां दी. तुज्या हाजरपणाचो संतोश, शांती, समाधान आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां फावो कर. ह्या कार्यक्रमाच्या विक्षकां मदें असल्या हर एका पिडेस्तांक गूण कर. तांची पिडा शिडा सुसूंक तांकां कृपा दी. तांच्या जिवितांत असले अनवार तत्वार पयस कर. कामनांतल्यान बरें काम फावो कर. कश्टांतल्यांचे कश्ट हळ कर. जिवितांत बरवसो सांडलेल्यांक नवो बरवसो दी. जिवितांत पवित्र आत्म्याचो अभिशेक फावो कर.
सदांच तुज्या मोगाच्या वेंगेंत तांकां सुरक्षीत चलय हे आमी मागता समियान जेजू जो सर्गींच्या बापाचे एकवटान पवित्र आत्म्यातय जी येता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. भोव मोगाच्यान तुमी सगळीं कशीं आसात? तुमकां सगळ्यांक दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांत्र पळोवन म्हाका वर्त संतोश. पळोवन म्हळ्यार म्हाका केवल हांगासर कॅमेरा दिसता पूण तुमकां हांव दिसता. पूण हांव जाणा तुमी म्हाका पळयतात म्हणून. तुमच्या पैकी जायतीं जाणां थंयसर कॉमेंट्स बरयतात आनी सबार जाणां SMS धाडटात आनी सबार जाणां ईमेल बरयतात आनी थोडीं जाणां फोन करून म्हज्या कडेन उलयतात. वय सकला थंयसर फोन नंबर आसा, तुमी फोन करून उलयेत. पूण थोडे फावटी हांवें फोन उखलना जाल्यार थंय वॉट्सॅपाचेर मॅसेज धाडयेत आनी मोगाचें न्हू हांव तुमच्या समेस्तांच्या त्या सवां खातीर मागता. हर एकल्यांक तुमकां तुमच्या जिवितांत जैत मेळा जे म्हणून जी आशा पळय जैत लाभा जे तुमकां तुमच्या जिवितांत जीक लाभा जाय. आनी केवल संवसारी जीक संवसारी जैत लाभल्यार पावना, संपूर्ण जैत परिपूर्ण जैत उरच्या तसलें जैत सासनाक बाळचें तसलें जैत आनी जीक तुमची जायचे म्हणून म्हज्या काळजाचो अत्रेक जावन आसा. देखून आज म्हज्या नियाळाक आयिल्लें देवाचें उतर हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मुणयो बुकांत तें आवस्वर 30 7व्या वळींतावन 9वी वळ पर्यंत. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 30 वर्सेस 7 to 9. 2 वस्तू हांव तुज्या लागीं मागतां म्हणून मुणयो बुकाचो बरयणार देवा लागीं मागता. हांवें मरच्या आदीं म्हाका त्यो इन्कार करिनाका. म्हणजे म्हाका तुका आनी आमकां समेस्तांक ह्यो 2 वस्तू भोव गरजेच्यो. कितें तें? कपटपण आनी फोटी म्हजे थावन पयस दवर. जावं दुबळेकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी. कितली अपुरबायची उतरां. कपटपण आनी फोटी म्हजे थावन पयस दवर. जावं दुबळेकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी. म्हणजे खाण म्हळ्यार जें कितें म्हाका गरजेचें न्हेसोंक पांगरोंक रावोंक हे घर मोगाच्या मनशाचो मोग आनी ह्या संवसारांत जियोंक कितली आस्पदीक जाय ग्रेस्तकाय जाय तितलें मात्र म्हाका दी. लेकावरती ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका वा म्हाका हर तराच्या तत्वार अनुभव करचे तसली दुर्बळकाय या भोव दरिद्रपण म्हाका दिनाका. नांतर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणून सोरेस्पर कोण वा हांव दुबळो जावन सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करीन. कितली अपुरबायची उतरां न्ही. ग्रेस जावन हांव देवच कोण म्हणून विचारीन वा इतलो दुर्बळ जाल्यार हांव सोर न्हू लुटून अपारसून हेरांक फसोवन हांव म्हज्या देवाचें नांव भ्रश्ट करूंक पावान. देखून म्हाका वर्ती ग्रेस काय दिनाका वर्ती दुर्बळ काय दिनाका. आनी आतां म्हज्या मतींत आयिल्ले एक सवाल तुमकांय हांव विचारतां. खंयचें बरें? जीक बरी गी सलवणी बरी? जैत बरें गी फेल जावचें सलवोवचें हारवोवचें बरें? साकडांनी म्हणचें जीक जैत बरें म्हणून. आनी म्हज्या मतींत काळजांत तेंचो एक चिंताप चडावत म्हणल्यार बरी हायेस्ट चिंताप. जैत बरें जीक बरी बरें फालितांश बरें बरें लाभ बरो वर्तें बेळें बरें सर ग्रेस्तकाय बरी सर सवलत्यो बऱ्यो दुबळेकाय कश्ट अनवरां समस्ये पिडाशिडा तातवार ह्यो बऱ्यो न्ही म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक बरो करून आमी वाचल्यार मोगाचें न्हू आमकां समजता जैताच्या वेळार ह्या जीक लाभलेल्या वेळार सबार जाणांनी पाडाव जाल्लें आमी पळयता. आनी थोड्या जाणांनी सलवल्ल्या वेळार ह्या हरवल्ल्या वेळार ह्या संकश्टाच्या वेळार तांणी वर्त्या तरान उंच पावंडाक सडलेले आमी पळयता. पण जेन्ना आदाव आनी येव हे देनाच्या भागींत आसलीं थंयसर तांकां देवान दिल्ली ती ग्रेस्तकाय आनी आशिर्वादां ती जीक ते जैत तांकां सांबाळूंक तांकां जालें ना. तांणी कितें केलें? तांणी तें होगडायलें. त्या देवातावन पयसरो न्हू देव सर लागीं संवाद चलयलो जें कितें करूंक आसलें केलें आनी तांणी तांच्या जैतांत तांचो सुपाड करून घेतलो. आमी वाचता नोयेची काणी उत्पत्ती बुकांत 6व्या आवस्वरांत 8-9 आवस्वर पर्यंत आमकां 9 विशयांत वाचूंक मेळटा.
नोये 85 वर्सांचो आसतना देवाचो संदेश ताका मेळ्ळो. संवसारार सर्वेस्पर देव एक बुडतुकोल धाडचो आसा, एक व्हड आवड धाडचें आसा. सगळ्या मनशांचो, प्राणयांचो, हरी एकाचाराचो जिवींचो, आकाशा वयल्यान आकाशार उपच्या त्या सुकण्यांचो आनी दर्यांत असल्या मासल्याचो सयत देव नाश करचो आसा. देखून नोयेन एक तारू बांदिचंय, भोव व्हडलें तारू, लगभग 300 हाती लांब, म्हणजे ऑलमोस्ट 450 फीट लॉंग, आनी एक 50 फीट रुंद, चिंतेत 50 हाती, म्हणजे 75 फीट ब्रॉड, आनी लगभग एक 30 हाती उबार, म्हणजे 45 फीट उबार. हे व्हडलें सयत एक जैत तारून आनी बांदिचें. आनी उपरांत थंयसर आवर येतलें, सगळो संवसार बुडतलो. आनी नोयेन तें तारू बांदूंक सुरू केलें. मातनी लोकांक सांगूंक सुरू केलें, सर्वेस्पर देव आवर धाडच्यार आसा, सगळो संवसार नाश जावंचेर आसा, येया सांगाता मेळोन तारू बांदया आनी तारवाच्या भितर वचून आमी बाचाव जावया. म्हणटा आसतना लोक हांसलो. लोक म्हणालो, देवान तुका केदाळ सांगलें, कसो देव उलयलो, सपनांत गी, न्ही जावन तुज्या दोळ्यांनी पळयलें गी, देवान सांगलो संदेश तसोच गी, वय तारू इतलेंच रुंद लांब आनी उबार आसा चंय गी. जायत्या लोकांनी विरोधपण दाखयलें, तें तांच्या संवसारांत आसलें. पण नोये त्या कश्टांच्या वेळार ती तारू बांदच्या वेळार तितलें सुलाभ ना. त्या काळार आतांच्या बरी आसली मशिनरी आनी सगळे नातले रूख कातरूंक आनी कितें म्हणटात त्या रूख पॉलिश करूंक, आतांचे बरी उखलूंक, आतांची बरी टॅक्नॉलॉजी नातली ते घडसूंक आनी उदक येनातल्या बरी ताका घालूंक घाम आनी पुरा. त्या काळार कशें ताणें हाडलें घडना, कश्ट काडले ताणें, लगभग 100 वर्सां ताणें कश्ट काडली. आनी त्या वेळार नोये प्रामाणीक जावन आसलो, निर्दोशी जावन आसलो, देवाच्या दोळ्या मुखार मानवालो महिमेवसो जावन आसलो. 700 वर्सां जाता आसतना नोयेक न्हीज जावन आवर आयलें. लोक त्या जवळ पर्यंत आसतलो नोयेक, खंय आवर आवर ना, खंय संवसार अंत जावचे, संवसार अंत जायना. आजकाल थोडी जाणां म्हणटात न्ही, खंय संवसार अंत जाता, खंय समिजेचो परतून येता, आमकां कांय कळना मू. आनी अकरे कितें जालें, नोयेक 700 वर्सां भरता आसतना आवर आयलें, लोक सगळो नासतलो. नोये, ताजी बायल जोएन आनी ते एक जाण पुतू हॅम, श्याम, जाफेत आनी तेगी बायल्यो तांच्यो, अशें 8 जाणां मात्र बचाव जालीं. उरलीं सगळीं उदकान बुडोवन. मनीस तशें मन जाती, प्राणी सगळे नासतले. एक जोडी मन जाती, सुकणीं आनी मासल्यो, जे कितें नोयाच्या तारवा भितर रिगलीं, ती मात्र वाचलीं पळया. आनी आतां जैत लाभलें नोयेक न्ही, तुमी कितें म्हणटात, जैत जीक लाभली, पूण जीक जैत सांबाळूंक तो शकलो ना. त्या वेळार नोये बेब्दो जालो, तो विणगो पडलो. भुरग्यां मुखार लज अवमर्याद ताणें करून घेतली. उपरांत आपल्याच भुरग्यांक तो शिरापोवंक लागलो. आनी तो आमी कितें शिकता, आमकां जीक जैत लाभल्यार पावना, आमी तें बरें करून सांबाळी जाय. वी मस्ट हँडल आवर सक्सेस वेल. अब्रामाक पळया, सर्वेस्पर देवान म्हळें, भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, तुज्या माय गांवांतलो. उत्पत्ती बूक 12व्या वसुरांत तावन आमी वाचता. जेन्ना तो आपल्या घरांत तावन, आवय बापायच्या घरांत तावन भायर सरतना थंय तावन कांय आस्त बदीक भांगार दिवून कांयच ताणें हाडूना. देवाचेर पात येवन त्या कानान देशा तेवशीन ताणें पयण करून सुरू केलें. परकी गांवाक येवन तो पावलो आनी थंयसर येवन पावता आसतना थंयसर दुकोळ पडलेलो. जाल्यारय देवान ताका ग्रेस्त केलो. 13व्या अवसरांत 2ऱ्या वळीर आमी वाचता, अब्राम भोव ग्रेस्त जालो. जायते बोकरे, शेळयो आनी गोरवां आनी घोडे, गाडवां, मनजाती आनी चाकर, सगळे कामागार जायते जाण आसले ताका. आतां ग्रेस जालो, त्या दाळा तो पाडाव जालो. त्या ग्रेस काय ताका सारकी सांबाळूंक जाली ना. देवान ताका म्हणलें, आकाशा वयल्यान नखेत्रां बरीं आनी दर्यादेगेचे रेवे बरीं, वर्ती एक संत तुजे थंय उपजोवच्या खातीर तुका एक भुरगो हांव फाव करतलो. पूण अब्राहम ग्रेस जालो तेन्ना ताका राखोवंक जालें ना. ताका सोंसणीकाय उणें जाली, तिरासान उणें जाली, ताचो भरोसो उणें जालो. देखून ताणें ताच्या ग्रेस काय तावन ताका आसले कामाचे मनीस गुलाम चेडूं हागारा तावन एक संतत उपजायली. न्ही जावन ताणें केलो व्याभिचार, ताणें आदारली वायट करणी. अशें ताची ग्रेस काय ताणें सांबाळूंक जाली ना. ताचे आशिर्वाद, ताचे जीक जैत ताका सांबाळूंक जालें ना. दावीद राया विशयांत आमी पळयता,
जेन्ना ताका सिंहासन मेळोंक ना, जेन्ना पर्यंत ताका रावळेर मेळोंक ना, दावीद मोल्यांनी रानांत थंय हांगासर रुखामळान न्हिदलो. पूण त्या वेळार देवान ताका वर्तो केलो. आमी जाणा तो शेळयां सरयत आसतना एक व्हड सिंह आयलें शेळयांक ग्रासूंक. दाविदान वचोन समिया जेजूच्या नांवान ते सिंह ताणें फापसिलें. एक आश्वेल आयिल्ल्या वेळार आश्वेलाकच मारन ताका लगाड काडून ताका सकलो. ताच्या हातानच तितले बळवंत ताचे हात, म्हळ्यार देवान ताका जैत लाभयलें. व्हडलो जैत 9 फूट उबा रावचो तो गोलियात येता आसतना इस्रायलचे फौज 100 आनी 1000 या लाखांनी आसले सयत भियान फळाफळ घेतले. पूण तसल्या गोलियाताक आनी सगळ्या फिलिस्तिनाच्या सैन्या फूट करूंक दावीद एकलोच गेलो. आनी वेता आसतना ताणें तालवार सयत घेवं ना. पळया ताच्या पांयांत मोचे सयत नासले, खाली पांयांनी गेलो. ताच्या भुजांचेर केवल एक गवळ्याचें पोतें आसलें, तातूंत 5 फातर आसले. ताच्या हातांत एक गोपीण आसली. म्हणजे दावीद सांगूंक शकलो, तुका फूट करता आसतना म्हजो देव म्हज्या सांगात आसल्या पुरो, केवल एक फातर पुरो तुका. आनी एकच फातर त्या गोपिणीन मारन त्या येद्या व्हडल्या गोलियाताक धरणीक न्हिदायलो. आनी ताच्या वयर वचोन ताच्या हरद्यार उबे रावन आपणाची तलवार न्ही बगार त्या गोलियाताची तलवार काडून गोलियाताची गोमटी कापचे तसले वर्तें जैत दाविदान जोडलें. पूण उपरांत जेन्ना ताका सिंहासन मेळ्ळें, रावळ मेळ्ळें, दाविदाक ती ग्रेस काय त्या रायपणाचे सर सवलत्यो बरेंकान सांबाळूंक कळ्ळे ना. तो आळशी जालो. सैनीक झुजाक गेल्ल्या वेळार हो आळशी जावन माळयेर भोंवंक लागलो. नागड्या स्त्रियांक पळोवंक लागलो. उरियाच्या बायलेचेर आपणाचे इश्ट जावन आसले, आपणाचो शिपाय जावन आसल्या एका साद्या मनशाच्या बायलेच्या मोगार पडलो. तिच्या सबायेक तो भुल्लो. व्याभिचार ताणें केलो आनी व्याभिचार करन जल्मल्लें बाळशें तें मेलें आनी आपणाचेर शिराप जावन घेतलो. देखून मोगाचें न्हू, आमकां एक सांगणी आसा आमच्या कन्नडा भाशेन, रायार कुदरे बरोबरता कत्ते आयत. आमच्या जिवितांत आमी घोड्या बरीं आसल्यार सवकास आमी गाडवा बरीं जावयेत. जर तर देवान आमकां दिल्लीं आशिर्वादां आमी सांबाळिना जाल्यार आजकाल मोगाचें न्हू, आमच्या गांवांत व्हरती ग्रेस काय आयल्या. हांव ल्हान आसतना हांवें पळोवंक ना, कारां पळोवंक ना, बसां पळोवंक ना, इतलीं विमानां पळोवंक ना, इतलीं रॉकेटां पळोवंक ना, इतले व्हडले रुंद रस्ते पळोवंक ना, कॉन्क्रीट रस्ते हांवें पळोवंक ना, व्हडलीं कॉन्क्रिटाचीं घरां हांवें पळोवंक ना. पयलीं आमकां ल्हानशा घरांत एका कुडांत 10 जाणां 12 जाणां न्हिदताल्या. आतां एका घरांत 2 जाणां 3 जाणां आसात, 4-5 कुडां आसात. घरा भितर उदक येता, घराच्या भायरच कार रावता, एक मेट चलाचें म्हणना, उदक बांयचें वडीचें म्हणना, गादे बेसायचे गादे कोसीचें म्हणना, तरकारी लायचें म्हणना, सगळें घरा भितर तरकारी तांदूळ सगळो येता. तितले पयशे आस्त बदीक आमचे कडेन आसा. पूण ती बऱ्या तरान आमी सांबाळटा ओंगी. ही ग्रेस काय, ह्यो सवलत्यो, ही टॅक्नॉलॉजी, हें तांत्रीक प्रगती आमच्या पाडावाक कारण जायत गी, जाता गी, जावन आसा गी. आतां आमी वर्णांत तस्तामेंतांत उत्पत्ती बुकांत 30 आनी 7 वसरांत जुजेचें जिवीत आमी वाचता. आनी जुजे पोतिफाराच्या घरांत एक गुलाम जावन आसा. आनी हांगासर एक देवाचें उतर आमी वाचता. उत्पत्ती बूक 30 आनी 9 वसर पयल्या वळीर तावन 6वी वळ पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 1 to 6. हांगासर पोतिफाराच्या घरांत जुजे एक गुलाम जावन आसलो. पूण देवाचें उतर हांगासर म्हणटा, सर्वेस्पोर देव जुजे सांगात आसलो आनी ताणें हातीन घेतल्या हर एका वावराचेर देवान आशिर्वाद घालो आनी हर एका वावरांत तो सुफळ जालो. म्हाका अजाप जावचें, जुजे एक गुलाम, एका कामाचो मनीस, कस काण आसा, बांयचे उदक काडीचे, आण घराण वतीचे, रांदप करीचे, घर झाडीचे, पुसीचे, वस्त्र रोमडीचे, आयल्या सैरांचो सत्कार करीचे, थंयसर गाद्या बेसायचें काम करीचे, गोरवांचें आनी गोठ्याचें हर एक काम करीचे. पूण देवाचें उतर म्हणटा, देवान ताका सुफळ गेलो आनी आशिर्वाद घालो. म्हणजे ही सुफळपण ताच्या काळजांत, ताच्या मनांत आसलें. केदा वेळार संतोश बरी जावन आसलो, कित्याक ताका पडलेलें तें सोपान. एक दीस तो ताच्या भावां प्रास वर्तो जातलो, एक दीस ताच्या कुटुंबान ताच्या आवय बापायच्या वरणी वर्तो मान सन्मान ताका मेळटलो, एक दीस देव ताका महान करतलो, ताजें सत, ताजें प्रामाणीकपण उजवाडाक येतलें, हें तो पातयेलो. देखून जेन्ना तो ग्रेस्त जालोच, आमी जाणो पोतिफारांनी ताका मोस केलो, पोतिफाराच्या बायलेनी ताका घात केलो,
ताच्या भावानी ताका कसोय घात केल्लो पयल्याच विणगो केल्लो जैलांत गेल्लो आनी ताका विसराले जैलांत कोणा ताणें कुमक केली तेय ताका सांगाती बंद आसले सयत ताका विसराले पूण जेन्ना जुजे फाराव उपरांतलो प्रमुख व्यक्ती थंयसर जालो इजिप्तान इतलो व्हडलो अधिकार ताका मेळ्ळो आनी उपरांत ताच्या भावानीच येवन ताच्या पांयां पडचें पडलें ताच्या बापायन आनी आवयन सयत त्या गांवाक येवन ताचे लागीं दानी विसारचें पडलें पूण जेन्ना ह्या जुजेचो मनोभाव कितें जावन आसलो 50 वर्सांत 20व्या बळीर आमी वाचता बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 50 वर्स 20 तुमी म्हाका वायट चिंतलें पूण देवानी हें सगळें म्हज्या बऱ्याक म्हण काडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलीं अपुरबायचीं उतरां तुमी म्हाका वायट चिंतलें वायट करूंक चिंतलें कोणें सगळ्यांनी ताच्या भावानी त्या पतिफेराच्या बायलेन त्या बंदन आसल्या हेरांनी ताका वायट करून चिंतलें पूण देवान सगळें ताच्या बऱ्याक पडाशें केलें पळय मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येता आसतना आमी उडास उरची देव मोगाच्यानो न्हिदोन पडोवना इस्रायलाचो राखणो न्हिदाना तो झेमायना तो सदांच आसा जागो तो मोगाच्यानो कश्टांच्या धैर्यांतल्यान आमी पाशार जायशें करता थोडे फावटी उज्यांतल्यान आमी पाशार जायशें करता पूण आमी देवाक मोगाची आमी ताका मोलादीक देखून आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या बुकांत 40 आनी 3 वर्सां 2ऱ्या वळीर तूं उदकांतल्यान पाशार जाशी पूण उदक तुका बुडोवंक शकचें ना तूं उज्यांतल्यान पाशार जाशी पूण उजो तुका हुलपावंक शकचो ना न्हंयोन तुका बुडोवचें ना उज्याच्यो जिबो तुका लासच्यो ना कित्याक हांव तुजो सर्वेस्पर देव तुज्या सांगाता आसा म्हूण दर्सून थंयसर 4थ्या वळीर आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 4 सर्वेस्पर देव म्हणटा तूं म्हाका मोलादीक यू आर प्रेशियस टू मी तूं म्हाका भोव मोलादीक सगळ्या संवसारांतलें सगळें भांगार रुपें वज्रां माणकां मोलादीक कितेंय वस्तू दिल्यार म्हाका तें नाका तूं म्हाका जाय यू आर सो प्रेशियस टू मी यू आर माय मोस्ट बिलवेड वन आय लव यू हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला राष्ट्रांक दिता हांव तुज्या बदलाक मनशांक दिता पळया अशें सर्वेस्पर देव म्हाका म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता देखून ह्या संवसारांतली मोगाच्यानो ग्रेस काय आमकां मेळचें तें जैत आमकां मेळचें तें मान गौरव मोगाच्यानो आमकां देवाच्या मोगांत हांव केदींच मेकळें करिना जावं आनी अशें जर तर आमच्या जिवितांत आमकां मेळची ती ग्रेस काय आमचें तें आसचें आस्त बदीक पयशे दुडू भांगार आमकां देवाच्या मोगांतान पयस करूं नजो जाल्यार मोगाच्यानो आमी आमच्या जिवितांतलें जैत आनी ग्रेस काय बरें करन तें हँडल करूंक बरें करन तें वापरूंक मोगाच्यानो आमी शिकासी देखून आमी कितें करचें जोशुआच्या बुकांत 1 वर्सांत 8व्या वळीर तान आमी वाचता जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 ऑनवर्ड्स धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक देवाचें उतर पवित्र पुस्तक सदांच तुज्या काळजांत जगोवन दवर सदांच तुज्या वंटांचेर आसूं दी दीस आनी रात काळजांत आनी मनांत ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या जिवितांत नीज तरान सुफळ जातलोय हर एका वावरांत तूं जैते वन जातलोय पूण केदींच तूं पडाव जावचो नाय तूं नाश जावचो नाय वय देवाचें उतर तुज्या पावलांक दिवो जावं दी तुज्या वाटेस उजवाड ते जावं दी तुज्या जिवितांत जर तर कश्ट येता थोडे फावटी सोलवणी म्हण तुका बगता या तुज्या जिवितांत तातवार म्हण बगता दोगदोणी म्हण बगता आनी तेन्ना उडास तर तुजी तालेंतां उर्जीत करून तुका एक अवकाश तुजी तालेंतां उर्जीत करून तुका अवकाश जर तर एकलो जिम्मा वेता जाल्यार कित्याक जिम्मा वेता ताजी कूड बळवंत सक्तेवंत करूं देखून थोडे फावटी तूं जिखानांतल्या वेळार तूं निराश जायनाका तूं देदेस्पर जायनाका देवाचेर पाती आनी विस्वास दवर आनी केदाळे उडास तर कोण तुजे इश्ट कोण तुज्या सांगाता आसात तांचे विशयान सत्राय गे थोडे फावटी कितें जाता वायट इश्ट तुका वायटाक व्हरून पायतात बरे इश्ट कितें करतात केदाळे तुका प्रशंस दितात पवित्रपणांत स्वताच्या वाटेन देवविरांतीच्या वाटेन वचूंक देखून थोडे जाण आसात इश्ट तुका केदाळे निराश करतात आनी निराश केल्ले इश्ट तुका बरी जिणी जिवंक सोडिना देखून मुणयो बुकांत 18व्या वर्सांत 20 आनी 4 वळीर आमी वाचता बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 18 वर्स 24 थोडे इश्ट नासाची वाट दाखयतात पूण थोडे एका भावा प्रास चड लागशिले देखून आमचे जैत जट्टान उडा आसतना जायते इश्ट आमकां मेळटात वेचीक पूत त्या दाळा बापायची आस्त बदी काणयोन भायर सरलो
ताका जायते इश्ट मेळ्ळे. कित्याक मेळ्ळे? हा मजा मारूंक, ताजे आसले आस्त सगळी खाली करूंक, सोरो पिवंक, व्यभिचार करूंक, अनिश्कळपण आदारूंक, कलवंत सांगाता वेळ पाशार करूंक, आनी ताका नासाक व्हरून पावयलें. देखून म्हणयो बूक 18 वसर 20 आनी 4 वळ म्हणटा, थोडे इश्ट नासाची वाट दाखयतात, पूण थोडे एका भावा प्रास लक्षिले. थोडे इश्ट तुका केदाळ विसारतात. कुमसार जालो हे, आयतारा मिसा गेलो हे, रेतेर गेली हे, वर्साक 1 पावटी या 2 पावटी तरी रेतेर कर. गोबायला बद्दल कितें मनस्ताप आसल्यार, बरो इश्ट नाही जाल्यार एक तो तुजी पार्थ काडटा जाल्यार तुज्या बायलेची पार्थ काडटा. तुमच्या मदें वेगळो आसा जावं कारण जाता. जर तर तुजो इश्ट बरो, तो इश्ट कितें म्हणटा, सी गो अँड मीट दोज मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्त खातीर मिशनरी कुटुंबां म्हण आसा, तांचे लागीं वचून सलाह घे. थंय वचून एक बरी रेतेर कर, दैविकलो रेतेर मंदिरां वचून गोबायलां एक रेतेर करा. देवाचें उतर तुमचें मोत जोडायता. सोमी जेजून तुमकां सांगात हाडलें, तोसून तुमकां एकवटान दवरता. असली बरी बुधबाळ दिता. म्हणया बूक 17 वसर 17 बोळ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 17 वर्स 17. इश्ट तो केन्नाय इश्ट कश्टांत भाग घेवच्या खातीर भावाचो जल्म घेता. पळया, बरो इश्ट एका भावा बरी, तो तुका बरेपणाच्या, पयतपणाच्या, भाग्यवंतपणाच्या वाट्यान चलयता. कशें कळचें कोणी एकलो बरो इश्ट गी या बरो इश्ट न्ही गी म्हणून कशें कळचें? जर तर तुज्या कश्टांच्या वेळार तुज्या सांगात आसा तो खरो इश्ट. जेन्ना तूं ग्रेस्त आसाय, पयशे आसतात, आस्पदीक आसा, या वायट कामां करना आसाय, त्या दाळा तुज्या सांगाता आसले खंडीत जावन ते खोटे इश्ट, ते फटकेरी इश्ट, ते तुज्या सांगाता अखेर पर्यंत रावनात. त्या वेचीक पुताक बापायचें घर सोडून वता आसतना जायते आस्पदीक आसले, कितले इश्ट ताका मेळ्ळे, पूण उपरांत ताणें आसलें सगळें होगडायत आसतना कोण ना ताका. उपरांत दुकरां सोरोवचें काम करता म्हळ्यार कोणें ताका काम दिवना. देखून आमी उडास दवरी जाय. म्हणयो बूक 20 आनी 7 वसर 10 बोळ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 27 वर्स 10. तुज्या इश्टाक आनी तुज्या बापायच्या इश्टाक साणी नाका. तुज्या विघ्नाच्या दिसा तुज्या भावाच्या घरा वचनाका. पयस आसल्या भावा प्रास लागीं आसचो शेजारी बरो. देखून मोगाचें न्हू, आमच्या शेजारान सांगता बरी इश्टागात करची कितली गरजेचें. आनी मात न्ही, तांकां देवा लागीं हाडचें कितलें बरें. कित्याक आमी देवा लागीं आसल्यार आमी गरजे भायर झगडना. केवल एका रुखा खातीर, या रुखाचे खोले इसल्यान पडले या तिसल्यान पडले म्हणून झगडना. या केळम्याचे पानां इसल्यान पडलीं तिसल्यान पडलीं या वाटे खातीर आमी झगडना. माया मोगान आमी इत्यार्थ करता हांव शेजारांचे समस्ये. देखून सगळें शेज सामार सांगाता मेळोन देवा थंय आसल्यार कितलें बरें. देखून ट्रू फ्रेंड्स से द ट्रूथ ऑन द फेस, इट हर्ट्स बट इट बिल्ड्स म्हणटात. ट्रू फ्रेंड्स से द ट्रूथ ऑन द फेस. बरे इश्ट कितें करतात, म्हजें तें कितेंय सूख आसल्यार तें शीत शीत म्हाका सांगतात आनी म्हणटात हां तुवें तुजी इल्ली जिणी बदलूंची बरी. हांव तेन्ना जिणी बदलिता कित्याक म्हज्या बऱ्या खऱ्या इश्टान म्हज्या बऱ्या खातीर तें सांगलां आनी त्या वरवीं म्हजी हांव आध्यात्मीक रितीन वाडवळ जाता. म्हणयो बूक 20 आनी 7 17 बोळ, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 27 वर्स 17 म्हणटा, जशें लोंकडाक लोंकाड धार लायता तशें एक बरो इश्ट आपल्या इश्टाचे शेगूण वाडयता. 18 बोळ, बऱ्या इश्टा वरवीं तूं सन्मानी जातलोय. 19 बोळ वर्स 19, बरे इश्ट तुज्या मुखामळाचो आरसो आनी अधीक वर्तो इश्ट मोगाचें न्हू आमचो सोमी जेजू जावन आसा. देखून आमी कितले अपुरबायेन तें गीत आमी गायता. दुर्लभ जेजू मोगाळ उदार, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. सोमी जेजू कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. जर तर जेजूक आमचो इश्ट करून घेता हांव, सदांच आमी ताका आमच्या काळजान दवरून घेता. हर एक पावटी दोळे धांपून ताचें दर्शन घेवन ताचे लागीं आमी उलयता. आमी आमच्या जैताच्या वेळार केदींच सुकोन पडना. कित्याक जैत मेळलेल्या वेळार निसरून पडोवंक सुलाब. माउंट एव्हरेस्टाक सोडोंक बारीक कश्ट घे हांवें आयकलां, पूण जाल्यार कोणी एकलो सोडलो म्हण चिंत्या. तें तुदयेक पावल्या उपरांत थंय रावचें बारी डेंजरस, बारी रिस्केचें. सकला पडोन मरयेत. थंयसर रावता आसतना जागृतेन रावाची मात न्ही, जागृतेन सकला देवाची. आमच्या जिवितांत केदें वटलें जैत आमकां आसल्यार कितली ग्रेस्त कितली देणी, कितले मान सन्मान आमकां मेळ्ळा तरी तो आमी पवित्रपणान सांबाळी जाय, देवाक मानवांच्या रितीन सांबाळी जाय, देवाच्या आशिर्वादां प्रकार तो सांबाळी जाय. तर देवाची कृपा आमी जाण घेवया. मोगाच्यान एक घडी भर दोळे धांपून आमी मागणें करया. भोव मोगळा सर्गींच्या बापा,
आमी तुका काळजांत अर्घ आनी होगलाप दिता. आज तुवें दिल्लो तो संदेश आमच्या जिवितांत तूंच आमकां जैत लाभयताय. आमच्या कामाक तूं फळ दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां जीक दिताय मात न्ही आमकां तूं सुफळ करताय. आमकां ग्रेस्काय आनी आमकां आशिर्वादां बेसांवां मान सन्मान आमकां फावो करताय. आनी असल्या वेळार आमचें पवित्रपण, आमचें भाग्यवंतपण आनी आमचें प्रामाणीकपण आमी सांबाळीचें. देखून बापा आमची ग्रेस्काय आमकां केदींच वायटाच्या वाटेन आमकां व्हरिनाशें. तुज्या उतरांचो उजवाड आमकां सदांच फावो कर. तुज्या संदेशा प्रमाणे जियोंक आमकां फावो कर. दिव्यावाणी लायव्ह हे कार्यक्रमच्या सर विक्षकांचेर बेसांव घाल बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय पिडेस्तांची पिडा गूण कर. कश्टताचे कश्ट हळू कर. कामरांतल्यांक काम फावो कर बापा. वायट वाटेन आसल्यांक आनी विशेश जावन वायटाक बली जाल्ल्यांक, वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक, देंवसराच्या सैतानाच्या त्या बंधनांतले, त्या पातकांच्या सांकळींतले तूं तांकां सुटका लाभय बापा. जे कोण आपल्या गरजां खातीर मागोन आसात बापा तांच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजां प्रमाणे, तांच्या त्यासा प्रमाणे बापा तांकां कितें गरजेचें तें सगळें फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मुजे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता. स्वतन सुकण्या बरी सोडाळ हांव उपता. आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळटा. केत्या बोजवणदार मोचे थंय जियेता. मोजे संगीत तो आसा गरजे आकांतान पावता. स्वतन सुकण्या बरी सोडाळ हांव उपता. आत्मो नियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळटा. केत्या बोजवणदार मोचे थंय जियेता. जियेता जियेता हालेलुया तो मोचे थंय जियेता. जियेता जियेता हालेलुया तो मोचे थंय जियेता. दिसरा संतोषान नाचता अशेर वाटेन हांव चलता. केत्या बोजवणदार मोचे थंय जियेता. दिसरा संतोषान नाचता अशेर वाटेन हांव चलता. केत्या बोजवणदार मोचे थंय जियेता. केत्या बोजवणदार मोचे थंय जियेता. होय मोगाच्या भावा भयणी, तो जे थंय समी जेजू जियेता ताका पटलोन धरून आरामदान महिमेचें जिवीत जियोंक तूं फुडें सर. तुमकां समेस्तांक कृपेचो वर्तो दीस हांव मागतां. दिव्यवाणी